नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। सकाळच्या ह्या मुखेल खबरांक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। कोणाक फुट्टली 3 खात्यांची लॉटरी, बेगीनूच जातलो निर्णय, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली माहिती। गोयच्या तरणाट्यांक मेळटल्यो बऱ्यो खासगी नोकऱ्यो, मुख्यमंत्री सावंतान दिलें आश्वासन। निमाणे कडेन मंत्र्यांक वाटली खाती, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताकडे गृह, वित्त, कार्मिक आणि दक्षताय खाते। पांच आणि 6 एप्रिलाक गोंयांत घोग्यांनी पडटलो पावस, हवामान खात्याचो अदमास। रमजान सुरू जाल्ल्यान दिवचलच्या मुस्लिम भावां मदीं पातळ्ळा उमेदीचे ल्हार, नमाज आनी हेर धार्मीक कार्यावळींनी उमेदीन जातात वांटेकार। संरक्षण वंटीचे काम करताना वास्कोच्या कब्रस्थानांतल्या थडग्यांचे जालें लुकसाण, कामाची वासपूस करपाची मुस्लिम भावांची पुलिसांकडे मागणी। आता खबरो सविस्तरांत। अणभवी मंत्र्यांकूच खाती दिल्यात, पूण 0% भ्रष्टाचार, केंद्र सरकाराच्यो येवजणी चालीक लावप, तशेंच गोंयकारांक बरें प्रशासन दिवपा खातीर म्हजें सरकार वावुरतलें अशें डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटा। पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकराक मंत्रीपद दितले काय ना तें अजून थारूंक ना, जाल्यार उरिल्ली 3 मंत्रीपदां फुडल्या सप्तकाच्या निमण्या मेरेन दितलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। शासन चलोवपाक सरकारात अणभवी मनीस जाय, ते खातीर अणभवाच्या पात्रतायेचेरूच मंत्र्यांक खातें दिलां अशें डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। हांव आजुनूय पोर्टफोलिओ जेंकां दिला तेका कोणाकूच मेळूंक ना पर्सनली, त्या खातीर तांचो रिस्पॉन्स म्हाका असो मेळ्ळ्या उपरांतूच कळटलो। बट एनी हाव म्हणजे पोर्टफोलिओ जे सगळे दिल्या, सगळे एक्सपिरियन्स मिनिस्टर्स आसा, आपापल्या पोर्टफोलिओचे डिपार्टमेंट्स दिल्या, तितून खूब बऱ्या पद्दतीन काम करतले, खूब बऱ्या पद्दतीची डिलिव्हरी लोकां खातीर दितले। गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो स्किम्स हांगासर बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करतले। आमी जेका म्हणटा की झिरो करप्शन्स आणि गुड गव्हर्नन्स हाच्या बेसिसचेर लोकांची सगळी कामां खूब दीस जाली पेंडींग आसा ती बी फास्ट ट्रॅक आनी बऱ्यांतली बरी बेगिनांतल्या बेगीन जातले। आमी सगळ्या मिनिस्ट्रीनी अशे रिफॉर्म्स फॉर द ईज ऑफ डुईंग द बिझनस हाज्या खातीर बऱ्यांतले बरे रिफॉर्म्स जे आसा पयलीं हे हाडपाचे आसा अजून, ते सगळे रिफॉर्म्स सगळे आमच्या कॅबिनेटाच्या मार्फत लोकां पर्यंत पावतले। पेडण्याच्या कार्यकर्त्यांनी आयज म्हजी भेट घेवन प्रवीण आर्लेकराक मंत्रीपद दिवपाची मागणी केल्या। आपणे तांचे म्हणणे आयकून घेतले। ताका मंत्रीपद दिवप काय ना दिवप ते फुडें थारतले। मंत्रीपद दिले ना जाल्यार ताका महामंडळ दिवपाचो पर्यायूय सरकाराकडे आसा अशें प्रमोदान म्हणला। पेडणेचे कार्यकर्ते म्हाका मेळून गेलो, ताका डिमांड आसलो की पेडण्यान ताका मंत्रीपद जाय म्हणून। पेडण्यान आमचो प्रवीण आर्लेकर बाब निवडून आयला, ओके, ताका मंत्रीपद दिवपाचें अशी ताची डिमांड आशिल्ली। ठीक आहे, हांवें आयकलां, ताका मंत्रीपद दिवपाचें ना दिवपाचें केन्ना तरी ठरतलें। मंत्रीपद दिवपाचें की ना दिवपाचें? हय, जाल्यार मंत्रीपद दिवपाचें ठरोवं शकता, तशें कितें जाता, ना जाल्यार न दिवं शकता। हय, आयजर ताका बरें कॉर्पोरेशनूय मेळूं शकता, तशें कांय ना। तांकां सांगलां हांवें की आमकां पेडण्यातल्या जनतेची चिंता आसा, आमकां पेडण्या तालुक्याची चिंता आसा, ओके। फक्त मंत्रीपदाचेरूच डेव्हलपमेंट जाता असो ना, डेव्हलपमेंट हो ओवरऑल डेव्हलपमेंट पुराय स्टेटीत जाता। बट डेफिनेटली आमचे कार्यकर्ते सगळे सॅटिस्फायड आसात, ते सगळे म्हजे आयकून घेतले आसा। इतले मजगती उरिल्ले 3 मंत्रीपदाचे वाटप ह्या सप्तकातल्या निमणे मेरेन जातले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। 3 मिनिस्ट्री ज्यो दिवपाच्यो उरल्या त्यो फुडल्या विकाच्या एंडींग पर्यंत केन्ना तरी तिनूय मिनिस्ट्री ज्यो आसा फुडल्या विकाच्या एंडिंगा पर्यंत केन्ना तरी दिले वयतले। तांकां रोखडेच पोर्टफोलिओ जे आहा हे सगळे दिले वयतले। उरिल्ले 3 मंत्रीपदां मदीं मोगोक सुवात मेळपाची चर्चा सध्या राजकीय मळार आसा। ते खातीर फुडल्या सप्तकात कोणाच्या नशिबान मंत्रीपद आणि कोणाच्या पदरान महामंडळ हाची दुगदुगी भाजपाच्या फुडाऱ्या सयत तांच्या कार्यकर्त्यां मदीं आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोयच्या तरणाट्यांक नोकरी मेळची म्हणून खाजगी क्षेत्रांतल्यान रोजगार तयार करतलो। फक्त सरकारी शिरवीज मेळची हे परस खाजगी क्षेत्रांतल्यान सुद्धा तरणाट्यांनी नोकऱ्यो मेळोवपा खातीर फुडाकार घेवपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। म्हजें सरकार गोयच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर वावुरता, ते खातीर विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांच्या मतदारसंघात लेगीत आपणे ह्यान पयलीं उदरगतीची कामां केल्यात अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलां।
ओके, म्हणजे खंयचेच काम मंत्री आसतना म्हाज्या तूं पुराय टेन्युअरांत डेव्हलपमेंटाची कामां पळयलीं तुवें सगळ्या आमदाराच्या मतदारसंघात विरोधी सुद्दां इक्वल रित्या डेव्हलपमेंटाची कामां जाली. उरल्या फक्त लोकांच्यो नोकऱ्यो, लोकांक गव्हर्मेंट नोकरी म्हणजेच नोकरी दिसपाक लागल्या. ह्या म्हज्या टेन्युअरांत तुका बरेचशे रिफॉर्म्स जे आसा पळय त्या बाबतींतूय दिसतले. लोक प्रायवेट नोकरे कडेन वयतले, तितक्याच मोठ्या प्रमाणात प्रायवेट नोकऱ्यो ज्यो आसा ह्यो खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयांत येतल्यो. त्या खातीर ताका नोकरी करपाची इच्छा आसा तो कोणूच बेकार उरचो ना, हांवें ठाम रित्या सांगता. आनी ज्या पद्दतीन मंत्रीपदाची सोपूत घेतल्या उपरांत खंयच्या मंत्र्याक खंयचें खातें मेळटलें ही चर्चा राजकीय मळार रंगपाक लागली. मात आतां ह्या चर्चेक पूर्णविराम लागला. आयतारा मंत्र्यांक दिल्ल्या खात्यांची वळेरी गोंय सरकारान जाहीर केली. जाहीर केल्ल्या वळेरी प्रमाण प्रमोद सावंत हांचे कडेन गृह, वित्त, कर्मचारी विभाग, दक्षता आणि राजभास खाते. जाल्यार विश्वजीत राणे कडेन भलायकी, नागरी उदरगत, नगर नियोजन, बायल आनी भुरगीं खाते तशेंच रान खाते. माविन गुदिनो हांचे कडेन येरादारी, उद्देग, पंचायत आनी शिश्टाचार खाते. रवी नायका कडेन शेतकी, हस्तकला, नागरी पुरवण खाते. निलेश काब्राला कडेन विधिमंडळ कामकाज खाते, पर्यावरण, कायदो आनी भौशीक बांदकाम खाते. सुभाष शिरोडकर हांचे कडेन जलस्त्रोत, सहकार तशेंच प्रोवोदोरिया खाते. गोविंद गावडे कडेन खेळ, कला आनी संस्कृती, गांवगीर वाठार उदरगत प्राधिकरण. जाल्यार रोहन खंवटे हांचे कडेन पर्यटन, म्हायती तंत्रगिन्यान तशेंच छापणावळ खाते. जाल्यार बाबूश मोन्सेराता कडेन महसूल, कामगार, कोयर वेवस्थापन खाते. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 5 आणि 6 एप्रिलाक गोंयांत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यता आसा. अवकाळी पावसापाक लागून आंबे, फणस आनी काजी बागायतीचेर वायट परिणाम जातलो अशें हवामान खात्यान उक्तायला. पावस पडलो जाल्यार काजीचो दर देंवतलो आनी शेतकारांक लुकसाणीक तोंड दिवचें पडटलें. हे फावट मार्चांत 34.2 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. सोमारा 4 एप्रिलाक गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्राच्या कांय भागात उण्या दाबाचो पट्टो निर्माण जातलो. ताका लागून 5 आनी 6 एप्रिलाक गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. संरक्षण वणटीचें काम चालू असताना रेल्वेच्या कॉन्ट्रॅक्टरान वास्कोच्या कब्रस्तानांतल्या थडग्यांचें लुकसाण केल्ल्यान वातावरण बरेंच तापलें. कब्रस्तानांत प्रार्थना करपाक गेल्ल्या एका मनशान हो प्रकार पळयलो आनी ताचें व्हिडिओ रिकॉर्डिंग केलें. ह्या प्रकाराची खबर कळटकीच मुस्लीम भावांचो एक पंगड घडणूक स्थळाचेर पावलो. ह्या कामाची वासपूस करपाची मागणी तांणी वास्को पुलिशे कडेन केल्या. ह्या विशीं पुलीस आनी रेल्वेचे अधिकारी संयुक्त पळोवणी करपाचे आसात. ह्या वेळार वास्कोचे आमदार दाजी साळकर आनी आदले आमदार तशेंच राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे गोंय मुखेली जुजे फिलिप डिसोजा हाजीर रावतले. रमजान म्हयनो म्हटल्यार मुस्लीम भावांचो पवित्र सण. आयतारा सुरू जाल्ल्या रमजान म्हयन्या निमतान दिवचल शारांतल्या मुस्लीम भावां मदीं उमेदीचे ल्हार फाकला. मुस्लीम भाव व्हडा उमेदीन आनी परंपरे प्रमाण हो म्हयनो पाळटात. तांच्यांनी नेमान उपवास धरपाक सुरवात केल्या. रमजान म्हयन्यात मुस्लीम भाव मशिदींनी एकठांय येवन नमाज आनी हेर धर्मीक कार्यावळींनी उमेदींनी वांटेकार जातात. म्हयनोभर ते फांतोडेच्यान कडक उपास पाळटात. सूर्य मावळ्या उपरांत सांजे ते मशिदींनी एकठांय बसून उपास सोडटात. दिवचलचे दरुल उलूम नूर ए मोहम्मदी मशिदी सयत हेर मशिदींनी हे चित्र सद्याक पळोवपाक मेळटा. दरुल उलूम नूर ए मोहम्मदी मशिदीचे एक वांगडी रौफ खान पठाण हांणी हे पवित्र रमजान म्हयन्या विशीं अदीक माहिती दिली. ये रमज़ान बड़े रहमतों वाला होता है, बड़े अज़मतों वाला होता है. पूरे साल में इस रमज़ान का हम इंतज़ार करते रहते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आ गया और आज पहला दिन है. हदीस और कुरान के मुताबिक रमज़ान में हर नेकी की जगह 70 नेकियां दी जाती हैं. अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए बड़े कसीर इसके तादाद में जो है लोग इबादत करते हैं. लोग रोज़ादारों को रोज़ा खुलवाने के लिए इमदाद करते हैं. इसी तरह से दारुल उलूम नूर ए मोहम्मदी में हर साल यहाँ पे
अफ्तारी का इंतजाम किया जाता है। यहाँ के लोग अफ्तारी के लिए बाकायदा ताउन करते हैं और उसका जो है यहाँ पे हमारी जो जॉइंट कमेटी है, जॉइंट कमेटी और साथ में मेन कमेटी का सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे अफ्तारी का इंतजाम करते हैं। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत। 2 दिसान चड दुयेंती मेळ्ळे असले तरी आयतारा कोरोनाचे एकूय नवो दुयेंती मेळोंक ना। हाका लागून सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो देंवन 39 पावला। आयतारा 9 दुयेंती बरे जाले। एप्रिलाच्या 2 दिसात 26 दुयेंती मेळ्ळे। आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,321 दुयेंती मेळ्ळ्यात। हातूंतले 2,41,450 दुयेंती बरे जाल्यात। दुयेंतींक मरण येवपाचे 17 बंद जाल्यान बळींचो आंकडो 3,832 पावला। आयतारा 342 चाचण्यो जाल्यो। फाटले 2 दीस कोरोना आंकड्यांचो आंकडो चड आशिल्लो। आतां मेरेन कोरोनाच्यो 19,16,589 चाचण्यो जाल्यात। पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दरात दरेकी 80 पैशांनी वाढ जाल्ल्यान इंधन दरवाड सुरूच आसा। आतां मेरेन 13 दिसात 11 खेपे इंधन दरवाड जावन 7.20 रुपयांची दरवाड जाल्या। नव्या दरात प्रमाण पेट्रोल 80 पैशांनी जाल्यार डिझेल 85 पैशांनी म्हारग जाले। पणजे बाजारात नुस्त्याचे दर परतून वाडिल्ल्याचे दिश्टी पडटा। बांगडे 300 रुपया किल जाल्यार इसवण 800 रुपया किल जाला। मोडसो 500 रुपया किल। आयतारा बाजारात नुस्त्याच्या उणावाक लागून दर वाडिल्ल्याचे नुस्तेकार सांगतात। नुस्त्याचे दर कितले वाडले तरी लेगीत बाजारांतली लोकांची गर्दी मात कमी जाल्ली दिसून येना। सोलार 100 रुपये किलो, पेडी 100 रुपये किलो आणि बोंबील 250 रुपीज किलो आणि बांगड्या 300 रुपये किलो। आज बांगड्या मातशे रेट हाय जाले आणि दुसऱ्या या सुंगटा 400 रुपये किलो, बारीक सुंगटा 350 रुपये किलो आणि इसवणा 800 रुपये किलो आणि मोडसो 500 रुपये किलो, चोणाक 600 रुपीज किलो। आज मातशें नुस्तें सोळटा म्हणून वाडला, पूण बारीक दुसरें नुस्तें बस सवाय बारीक। गोंयांत भाजयेचे दर दिसान दीस वाडत आसा अशें लोक सांगतात, पूण बाजारकारांच्या मतान दर वाड जावंक ना। टमाट आणि बटाट 30 रुपया किलो आसात। भायले भाजेकार आपल्याक जाय त्या दरान भाजी विकतात। वेचून येवच्या पयलीं अशी कामां करतले तशी कामां करतले म्हणून व्हड व्हड आश्वासनां दिवपी आमदारांनी हाचेर लक्ष दिवचें अशी मागणी लोक करतात। रेट वाढला न्हू, 10 रुपया एक मिरची, कॅप्सिकम, मागीर कांदो हा 30। भाजी वाडत आसता, लोकां हातान भाजी अशें सांगता पळय ते आमी घेवन घेवचें पडटा न्हू। आमी रोयना आनी खायना आनी भाजी खाताय लोक, चडशी भाजी खाता न्हू। सांगताय आमचो लोक रोयना भाजी म्हणून भायले येता भाजयो आनी तांकां जाय त्यो रेटी काडटा। तेंचे रात जाला सारके भायल्या लोकांचे लायव। सकाळच्या ह्या मुखेल खबरांमदी वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची। ब्रेका उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो। खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। कितें ह्या तत्वाचो सोद अखंड चालू आसा।
गोंयचे स्थापने पासून ते आतां मेरेन आनी फुडाराकय हो सोद चलतलो. ह्या तत्वाक घटमूट करप, गोंयकाराक घट करप, बलवान करप हें आमचें ध्येय, हें आमचें ब्रीद. ह्या तत्वाचो सोद घेवपी लोकांच्या फाटल्यान आमी उबे रावतले. आनी गोमंतक टीव्ही गोंयकारपणाचो बावटो उंच धरतले. ब्रेका उपरांत येवकार आतां वळयात फुडल्या खबरांकडे. PWD खात्या वरवीं दर मतदारसंघात जावपी कामां खातीर 10% कमिशन घेवपाची प्रथा कांय राजकीय फुडाऱ्यांनी घातल्या. ह्या प्रथेक हांव पाळो दिवचो ना. म्हज्या मतदारसंघात जावपी कामाच्या प्रकल्पाचेर हांव 10% कमिशन घेवचो ना अशें विधान करीत वेंचीन अप्रत्यक्ष भाजपाच्या फुडाऱ्यांक थोमणो मारला. फोंडे पुलिसांनी माशेल बस स्टँडाचेर सूरज उर्फ रामप्रताप साहा मूळ बिहारांतलो सद्याक कुमारजुंवे वाठारांत रावतालो हाका 1,30,000च्या घुवळी वखदां सयत अटक केलो. पुलिसांक घुवळी वखदां विकपाच्या प्रकरणाची म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळे उपरांत ताका धरपाची रचणूक केली. पोलीस निरीक्षक विजयकुमार चोडणकर हांच्या नेतृत्वा उपनिरीक्षक साजीद पिल्ले, हेड कॉन्स्टेबल वंदेश सतरकार, कॉन्स्टेबल अमेय गोसावी, मयूर देसाय आणि हेर वांगड्या सयत कारवाय केली. सूरज उर्फ रामप्रताप साहा कडल्यान 1,300 ग्रामाची घुवळी वखदां सापडल्यात. CMM एरिना मेगा स्टोर आणि गोमंतकाच्या जोडपावलान गोड पदार्थ तयार करपाची सर्त आयोजित केल्ली. ही सर्त मेर्शे जाली. ह्या सर्तीत एकूण 49 बायलांनी वांटो घेतिल्लो. हातूंत आशा सुतारियान पयले इनाम जोडले जाल्यार बिंद्रा तेलीन दुसरे इनाम जोडले. अर्चना पांड्यान तिसरे इनाम फावो जाले. ह्या सर्तीचे परीक्षण रोहन पारीश, अमिता सलत्री आणि सारिका शिरोडकर हांणी केले. ह्या वेळार CMM एरिना सरवेवस्थापक हरी कौल हाजीर आशिल्ले. I'm happy to see the kind of participation which is there on Sunday, and I see that this is our kind of, we encourage the people, the talent on the people. We are encouraging the talent among the people. अशें कॉम्पिटिशन करतकीर हे अशें हेल्प जाता की जांकां रांदपाक येना ती शिकतात आनी तातूंत इंट्रस्ट घेतात. एंड एज आय अर्लियर की जर बायल सुगरण आसली, पाककला तज्ञ आसली जाल्यार ती खऱ्या अर्थान सगळे करकऱ्याचें आरोग्य बरें दवरपाक शकता. So I believe this is the fifth competition that they've had in the 5th year of the competition, and I've seen that there's a lot of innovation done over here. My main criterion was true to its roots. Whatever desserts were being, I was looking at creativity. I was looking, of course, the taste is going to be there, but I was looking at what is going, so that was my criterion, and I'm very, very enlightened and happy to see that CMM is taking such a positive initiation and such a positive step towards having the homemakers come out in the open. देशभरातल्या खगोल शास्त्रज्ञांक आणि अंतराळ अभ्यासकांक अजापित करपी घडणूक शेनवारा महाराष्ट्रात घडली. महाराष्ट्रातल्या लाडबोरी गांवांत शेनवारा राती 7:30 सुमार उल्का पडटा तशी एक जळटी वस्तू दिशिल्ल्यान लोकां मदीं खवदळ पडलो. शास्त्रज्ञांच्या मनात हे अवकाशयान, अंतराळ प्रयोगशाळा वा उपगिऱ्याचे कुडके आसपाक शकतात. हो नेमको कितें प्रकार हाचो अभ्यास करपाक महाराष्ट्र सरकारान तज्ञांची एक समिती स्थापन केल्या.
पश्चिम दिशेवटेन ही वस्तू जमनीचेर येतना दिश्टी पडली. शेकड्यांनी लोकांनी ह्या खिणाचो मोबायल फोनावयल्यान व्हिडिओ काढलो. ताका लागून कांय मिनटां भितर तो संवसारभर पातळ्ळो. मात हो प्रकार उपगिरो नाजाल्यार अवकाशयानाचो कुडको आसपाक शकता. हे विशीं खात्रीन सांगपाक मेळचें ना. हाची चवकशी चालू आसा. चंद्रपूरच्या सिंदेवाही तालुक्यांतल्या लाडबोरी गांवांत राती कडेन 8 ते 10 फूट व्यासाची लोखंडाची रिंग पडली. लोकांनी ती पळोवपाक गर्दी केल्ली. नंतर मग हा अचानक मळबात गडगड जातकीर अचकीत एक विमान लागीं येता तसो आवाज आयलो. उपरांत अचकीत एक गुळो जमनीचेर आदळ्ळो आनी व्हडलो स्फोट जालो. आणि तो एकदम स्फोट झाला. ह्या प्रकाराक लागून गांवांतले लोक बरेच भियेल्यात. हे घडणुके उपरांत सरकारी अधिकारी घडणूक थळार पावल्यात. लाडबोरी गांवांत पडलेली रिंग आनी पावनपारा हांगासर पडिल्लो गुळो सिंदेवाही पुलीस स्टेशनांत हाडून दवरल्यात. पूण अशे तरेच्यो कितल्योश्योच वस्तू मळबांतल्यान पडिल्ल्याचे गांवांतले लोक सांगतात. तांचो सोद घेवपा खातीर तलाटी आनी पुलीस पथक तैनात केला. अशा वेळेस तो धुवार म्हणजे अग्नीचा गोळा धरून इथं आल्यानंतर दणकन पडला. हांगसर बचत गटाची जेवणाची पंगत बसपाची आशिल्ली. तितल्यान उज्याचो एक गुळो मळबांतल्यान सकयल आयलो आनी जमनीचेर आदळ्ळो. जमिनी वयली रेंव हवेत पातळ्ळी आनी आमी घरांत पळ काडली. परत येवन पळयता जाल्यार एक रिंग पडिल्ली दिश्टी पडली. बघायला आलो पुन्हा इथं. हात लावून पाहिला तर खूप चमकत होता तो. त्याच्यानंतर मग आम्ही थोडं घाबरलो. त्यानंतर आम्ही तिथं जाऊन ते परीक्षण केले असता ही रिंग आणि गुळो सिंदेवाही पुलीस स्टेशनात हाडून दवरल्यात आणि कांय वस्तू गांवांत आशिल्ल्योच्यो कागाळी लोक करीत आसात. ताचो सोद घेवपा खातीर आमी पुलीस पंगड तैनात केला. ह्यो सगळ्यो वस्तू एकठांय करून परीक्षणा खातीर धाडून दितले. सिलेंडर टाईप गोल आकाराचा एक सिलेंडर टाईप पण वस्तू आढळून आलेली आहे. हे तुकडे इलेक्ट्रॉन रॉकेट बुस्टराचे आशिल्ल्याचे औरंगाबाद हांगासरल्या अब्दुल कलाम अंतराळ विज्ञान केंद्राचे संचालक श्रीनिवास औंधकर हांणी सांगले. चीनाच्या लॉंग मार्च नाजाल्यार चेंग झेंग ह्या रॉकेट बुस्टराचे हे अवशेष आसूये अशें कांय खगोल अभ्यासक म्हणटात. हो कितें प्रकार ते जाणून घेवपा खातीर महाराष्ट्र सरकारान तज्ञांची एक समिती स्थापन केल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शिवोलेच्या मार्केटाचे नुतनीकरणाचें काम थळावी आमदार डिलाला लोबोन हातीन घेतला. हे खातीर मार्केटांत बसपी नुस्तेकारांनी खोस व्यक्त केला. ह्या मार्केटाची परिस्थिती सामकी बाबत जाल्ली. ज्या शिवोलेच्या बाजारान माझे येणे जाणे खूप आहा. तर शिवोलेच्या नुस्त्याच्या मार्केटान ह्या कित्येक वर्सां पासून शिरोडेसून लोक येता, म्हापशेसून येता नुस्तेकारां, मोरजेसून हे खूब वाठारांसून नुस्तेकारां भरपूर जाणां येता. तेन्ना ह्या मार्केटाक पळोवंक गेल्यार ह्या मार्केटाची परिस्थिती इतकी वर्सां अशी बिकट आसली की पळोवनच जाली केन्ना अपघात जावन हे वयलें छप्पर सकयल पडटा अशें जातालें पत्रे. तेन्ना कित्येक फाटी येवन तरी पळयलें हांवें एक पत्रे अशें लोंबताले की खंयच्या ग्रामस्थांचेर गिरायक नुस्त्याचे गिरायक येता तेंचेर पडात जावं नुस्तेकारांचेर पडात अशी दुर्घटना घडपाची संभावना आसली. मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान दर एका मतदाराच्या घरा वचून आपल्याक वेचून हाडिल्ले खातीर तांचे उपकार मानले. आमदार घरा आयिल्ल्याचे पळोवन मुरगांवकार अजाप जाले. वेचून आयल्या उपरांत काँग्रेस आमदार संकल्प आमोणकरान पयलेच फावट मतदारांची भेट घेतली. आमदार वेचून आयलो की तो मतदारांक विचारता. वेंचणुके आदींच्या लोकांचे हे उलोवप भोवतेक संकल्पाच्या कानार पडला आसूये देखूनच ताणें दर एका मतदाराच्या घरा वचून तांची चवकशी केली. ह्या नादी संकल्पान 3 प्रभाग भोंवून पुराय केल्यात. आयतारा तो प्रभाग क्रमांक 4 लोकांक वचून मेळ्ळो. हांवें तेन्नाय मुरगांवच्या सांगतान आशिल्लो आनी ह्यान फुडें हांव तांच्या वांगडा रावतलो अशें ह्या वेळार संकल्पान सांगलें. मागपाक लागून लोकांच्या घराघरांनी डोर टू डोर जेन्ना कॅम्पेनिंग करतालो तेन्ना लोकांची खुबशे इश्यूज आसलेले आनी ते लोकांनी म्हाका तेन्ना त्या टायमाचेर सांगलेले आनी एक विश्वास दिलो लोकांनी की बाबा ह्या फावटी आमी तुजे बरोबर आसा आनी आमी तुका 100% जिखून हाडटले म्हणून. आनी तेन्ना खूब जाण लोकां कडेन जेन्ना वयताले तेन्ना लोक सदांच म्हणटाले की एकदां जिखल्या उपरांत तुमी केन्नाच आपलें तोंड दाखयना आपल्या दाराचेर येयना म्हणून आमकां तुमकां सोदपाक येवचें पडटा म्हणून. बट ती खूब जाणांची जेन्ना हांवें आयकलें जाल्यार ते सदांच हांवें म्हज्या लक्षांत दवरलेलें आनी एक मनान एक विचार केलेलो की जिखल्या उपरांत हांव पर्सनली सगळ्या लोकांक थँक्स म्हणपाक लागून वयतलो
ही परंपरा अजून पर्यंत केन्नाच गोंयांत जावना ते कसलेंय इलेक्शन आसूं जिखल्या उपरांत खंयचोच कॅन्डिडेट जिखल्या उपरांत डोर टू डोर करना. बट हांवें ती आतां 3 दीस जाले आमी स्टार्ट केल्लेली आसा. हांवें वॉर्ड नंबर 2 कंप्लीट केला, वॉर्ड नंबर 3 जालो, आयज आमी वॉर्ड नंबर 4 आसा. सो आयज हांव लोकांक वचून पर्सनली मेळून थँक्स म्हणटा. कितलेय ग्रंथ वाचले तरी मातयेचें म्हत्व समजपाक मातयेन वावुरपाची गरज आसता. आनी देखूनच सेंट झेवियर्स महाविद्यालय म्हापशेच्या विद्यार्थ्यां खातीर शेतकी खात्याच्या विभागीय कार्यालयांत वनस्पती शास्त्राच्या विशयाचेर एक खास फील्ड ट्रीप आयोजीत केल्ली. शेतकी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकी संदर्भात ह्या युवकांक जायती माहिती दिली. मातयेची आयदनां घडोवप, सैमीक पद्दतीन सारें करप, माडाचेर चडप सारकिल्ले मजेशीर अणभव हांगासर विद्यार्थ्यांक मेळ्ळे. ह्या तरेच्यो कार्यशाळा विद्यार्थ्यांक तशेंच तांच्या पालकां खातीर फुकट घेतात अशी माहिती तांच्यांनी ह्या वेळार दिली. We have come here for field trip. Now in this field trip, students are learning what is taught in the class. Okay, and they can see various crops, some economic important plants, and they can learn and they can start similar thing at their places. आमी सेंट झेवियर्स कॉलेजीतल्या भुरग्यांक हांगा घेवन आयल्या आनी आमी वनस्पती शास्त्र ह्या विशयाचेर तांकां हांगा फिल्डान एक तांकां इन्फॉर्मेशन दिवंक सोदता via exposing them to the field excursion. So every year we bring them here and they are normally given information on various plants which are cultivated here or which can be cultivated in our climatic zone of Goa. Then along with that they are made familiar with various techniques which can be used for propagation of plants like grafting, air layering, then cutting, etc. Even the students are shown demonstration to prepare the pot mixture which they can learn and they can grow their plants on their own. कोरोनाचो नवो XE व्हेरियंट हो ओमिक्रॉनाच्या BA.2 सब व्हेरियंटा परस 10% चड संक्रमणक्षम आणि घातक आशिल्ल्याचे जागतीक भलायकी संघटनेन म्हटलां. XE रिकॉम्बिनंट हो व्हेरियंट सगळ्यांत पयलीं UKत मेळ्ळो. तिळारी धरणाचें उदक गोंयांत दिवपाचे खातीर दोडामार्ग मुखेल शिमेचेर खारजाची व्हड गेट बांदल्या. कसली वायट घडणूक घडली जाल्यार तें उदक व्हाळांत सोडपा खातीर एक ल्हान गेट बांदला आनी कांय सोपाणां बांदल्यात. ह्या उदका पोंदा न्हांवपा खातीर कांय तरणाट्यांनी उदकाचो प्रवाह वाडोवचे खातीर थंय आशिल्ली गेट घुंवडावन उदक सोडपाचो बेकायदेशीर प्रकार उजवाडाक आयला. ते खातीर तांचेर खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी उदका स्त्रोत खात्या कडेन केल्या. ह्यो आसल्यो गोमंतकाच्यो सकाळच्यो मुखेल खबरो. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.